एजीबीटी जावपाक लागले, दिसाची चोरी जावपाक लागले. आनी थोडे चोरी अशा थोडे चोर ते नायट करताले आनी थोडे दिसाक करप. बट हितून हो ट्रेंड आमकां असो जावपाक लागलो की दिसाचो एकूच ट्रेंड आनी सगळ्यांचे मोडस ऑपरेंडी सेम जावपाक लागले पर्टिक्युलरली. आनी तो मोडस ऑपरेंडी आमकां इतके की कांयच क्लू मेळना. इवन फिंगर प्रिंट्स मेळनाशिल्ले, आमकां खंय ते कांय दवरनाशिल्ले आनी केसी आमकां फुडें तपास करपाक आमकां कांय केसी आमकां फुडें जायनाशिल्ले. बट आमी कितें केलें, तितून जाता जाता म्हूण अशें आमकां एरावंड आमचे करून करून केसी पुलीस स्टेशनार एरावंड 10 ते 11 केसीस रेजिस्टर जाले पुलीस स्टेशनार. आनी ट्रेंड सेम डे एजीबीटी आनी तितून एकूच केस आशिल्ली ती रातची केल्ली आसली. अशें करून आमकां क्लूज कांय ना. मागीर आमी हितून सगळे आमचे पुलीस टिमान स्पेशली सगळे ऑफिसर्स आमचे आमचो न्यूली पी.आय. येयला तो नितीन हलर्कर आनी हितून आमचो प्रवीण सीमे पुरस्कार हेणें खूब काम केलें. तशेंच आमचो हळदणकर आसा, बाकीचे पी.एस.आय. आसा, सगळ्यांनी हितून केसीन वर्कआवट केलें. तांकां आमी एवरी डे आमची मिटींग घेताले आनी तांकां आमी टास्क दिल्ले. टास्क ताजे सकयल आमचे पुलीस कॉन्स्टेबल आसा तांकां आमी टास्क दिले. तुमी म्हणल्यार ट्रेंड आसा जो आमचो ते प्रमाणे आमी वर्कआवट करपाचें. वर्कआवट करून तांकां आमचो रूट स्टडी केलो. आमचे जितके CCTV आमकां आशिल्ले टॅक्निकल सर्वेलन्स जे आशिल्ले आमकां तेंचो आमी यूज केलो. आनी आमचे अदर टॅक्निकल सोर्सीस यूज करून आमी तितून तांकां आमी झिरो डावन करपाक लागले. अशें करून करून आमकां एक रुटा वयल्यान आमी अशें स्टडी केलें की ते पर्टिक्युलर रोड यूज करता. तेजेर आमी सारकें मावंट केलें सर्वेलन्स आनी आमचो ट्रेंड आशिल्लो, आमचो एम आशिल्लो की तांकां रेड हँड धरपाचें करता आसतना. आनी तशेंच जालें. आनी एक दीस आमकां असो आयलो टायम की अशे भायर सरलेले काम करपाक आनी 2 चोर हितून आसा सेपरेट सेपरेट काम करताले. 2 स्कुटर यूज करताले. दोगांयचे सेपरेट स्कुटर आशिल्ले. दोनी येवन एक कडेन येवप, मागीर दुसरो स्कुटर तेजेर बसप, ती पार्क करप स्कुटर आनी ती मागीर ते काम करपाक वचप. पयलीं ते सर्वे करप, ते खंयचो टार्गेट घर आसा तो तशें सर्वे करून कोणाचो पावर सोर्स बी आसा ते पळोवप आनी हितून ते यूज करताले कटर. आनी कटर ग्रायंडर कटर म्हणून आसा तो यूज करताले. तितून ते ताचो पॅडलॉक कट करपाक. हे करून कट करप. 2 जाण येताले, एकटो स्कुटरीचेर भायर बसतालो, दुसरो भितर वचप आनी तो भितरलेच कितें सामान घेवप, कोयतो ऑर आमचो नाल कटर बी आसा न्ही तो घेवप आनी तितूंतल्यान ताणें एक सेकंड घोळ घालया वसाय फुडें आमी ताका घेतलो आनी तो भितर दुसरो आसा तो भितर एकटो भायर दुसरो भितर आसा. तेणें तें सगळें कोयतो आनी भितरलो सामान कोणाचे नाल बी कट करपाचो तो हे आसता तो इंस्ट्रुमेंट तो घेवन तेजें कबड बी फोडप. कबड फोडून ते भितरल्यो वस्तू काडप. फक्त गोल्डाकूच ते हात घालताले आनी कॅश. अशें करून तांच्यांनी एरावंड आमचे हितून आतां रेजिस्टर केल्ले सद्या पुलीस स्टेशन आमचे हितून आसा ती 6 केसीस रिपोर्ट केल्ले आसा. आनी थोडे केसी अशे आहा की थोडे एटेम्प्ट आसा. ते तेंच्या लोकांनी कोणाचें कांय वचूना पूण तेंच्यांनी ती आमकां केस फर्दर तेंच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशन हे दिवना. अशे एक 3-4 केसी आहा. सो आमकां टोटल पळयत जाल्यार आमकां एरावंड 11 केसींनी हे भुरगे दोगी जाण इनवॉल्व आसा. सो एक कितें करप, चोरी केले, पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप करून खंय कपडे घेवप, मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप. आनी हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेजे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे. मागीर फुडें फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करप. डिस्पोज करून कशें करप ते व्हरप आनी जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी एक गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले. आमचे पेडणें एरियान एरावंड 3 कडेन दवरले, मागीर म्हापसा दवरले, पणजी दवरले. अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले. 70% ताका 80% ताका पयशे मेळटाले. ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे. अशें करून तेंच्यांनी सगळे पयशे वेस्ट केले. आनी परत चोरी केली ते व्हरून परत तेच हितून दवरप लँड करप. तेजे वयल्यान ते टॉपअप म्हणून घेवप पयशे. टॉपअप म्हणून जे पयशे ताका दिला न्ही लोन ऑलरेडी चालू आसा सो तेंच्यांनी परत थोडे पयशे घेवप आनी मेळटाले. अशें करून तेंच्यांनी खूब चोरी करून
आनी गोल्ड आतां हितून एक एडवांटेज आमकां जालें की तितून गोल्ड सगळ्यांचो जो चोरी केल्लो तो इंटॅक्ट उरलो आनी ते आमी सगळो गोल्ड तेंचे हितूनच्यान आमी सगळे वेरियस एजन्सी कडल्यान आमी ते रिकवर केले. तशें करून आमकां गोल्ड अरावंड सगळे करून आमचे टोटल आसा न्ही गोल्डाचो इज अबावट 53.68 लॅक्साचो वर्थ गोल्ड इतको आमी रिकवर केलो. हे दोघे भुरगे भुरगे खंयसरले सर? ते दोन्ही भुरगे पेडणेचेच ते आनी एकटो आसा तो आमचो तेजें नांव जगन्नाथ केतन संजय बागकर हो 20 वर्साचो भुरगो आनी हो रावपी रामनगर कोलवारेचो. आनी दुसरो आसा तो भुरगो रोहन महादेव पडवल हो 29 इयर्स आनी हो वरपेवाडा पेडणे. केन्नासून केन्नाच्यान सुरवात सुरवात जाली जाली? साधारण? हे सारको तांचो आतां सुरवात केले सारको 1 वर्स जालो तांचो. म्हणजे 1 वर्ष हे सगळे हे प्रकरण चालले. एक वर्स प्रकरण हे काम करता सगळे भुरगे. टोटल पेडणे तालुक्यान कितले? पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे सध्या आमचे 11. अराउंड 11 आणि आमचे जे रिकॉर्ड पडले. आणि जे रजिस्टर झाले ना ते वेगळे. ते सगळे धरून दिला तुमकां रजिस्टर आनी थोडे केसीस रिपोर्ट जाला जे कोणाचे घर ते भितर वचून पावना अटेम्प्ट झाला. ताका आमी एटेम म्हणटा. ते घरान भितर वचूना ते कांयच वस्तू वचूना. आता जे गोल्ड जे ट्राय केलो ओपन सर तुम्ही जे आता गोल्ड घेतलेले असतात ते त्यांचे रिफंड कसे किती कशे ते सर? रिफंड आमी सगळे आयडेंटिफाय करतले सगळे प्रत्येक कंप्लेंटाक लागून ते हितून डिफरंट वस्तू आसा. आतां तांकां आमी एक एक कंप्लेंटाक लागून तेंचे आमी आयडेंटिफाय करतले आनी आमचे रिकॉर्ड आसा जेन्ना ते कंप्लेन येता तेजे आमी सगळे नोट करून दवरता की कोणाक कितके कांकणां गेले मागीर कोणाचे चेन गेली कानांतले गेले इयरिंग गेले सगळे आमी ते काडून ते रिकॉर्ड करून दवरता. जर सर तुम्ही म्हणता जे आता बँकेन जे तेंच्यांनी जे गोल्ड दवरलेले आसा त्यांची so amount- त्यांची अमाउंट मागीर तांकां बँकेक पे कशी करपाची अशी कितें? आतां पळय हे चोरयेचे गोल्ड लोकांचे चोरला आनी तेंचो अधिकार तेंचो आसा कोणाचो कंप्लेनराचो. सो तो आमी अटॅच केला आमचे हितून आनी आमचे आनी तेजे सारके टॅली जाताले तेच गोल्ड आमी अटॅच केला. ते जे दीस चोरी जाली तेन्नाच ते व्हरून मागीर ते 1-2 दिसांनी 3 दिसां मागीर ते व्हरून ते गोल्ड डिपॉझीट करताले आनी ते पयशे घेवन. आता हे जे दोघे तुम्ही अटॅच केल्यात सर तांकां फुडली सजा कशी कितें? कितें आसलें सर? तेंची आसा कितें आनी केसी आसा ते सगळे केसीन आमी ताका आमी ट्रान्सफर करतले हे केसीन दुसरे केसीन घालतले अशें करून ते आमचे प्लस आनी समज कोणाचे दुसरे पुलीस स्टेशन आसा ते हितून घेतले आनी कोणाचे समज केसी बी उरला कोणें समज ताका दिसता की आपली केस जाल्ली आनी आपूण कंप्लेंट दिवंक ना. सो हे जे केसीस आसा फक्त पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर आसा की मांद्रे किंवा ना हे भायर सगळे पेडणेचेच पेडणेचे. पेडणे याच पुलीस पेडणे स्टेशन. area. पेडणे पुलीस. बँकांनी न्ही तांकां काय विचार नासले बील खंयच्या ह्या हाडात नाल्यार गोल्ड तुमी आतां हाडटा ते तेजे काय ते विचार नासले आतां बँक ते बँकींगवाले तेंचो तो बिझनेस न्ही गोल्ड बरोबर, घेवप yes, आनी right. तांकां कॅश दिवप. आतां ते तेंच्यांनी म्हणून प्रॉपर व्हेरिफिकेशन करपाक जाय न्ही. हे आतां सर कोण गेल्या भुरगे येता. कितलेशे दिसा चोरी जाताले पण आतां जर आमी पळयतात आतां तुमी जेन्ना हांगा चार्ज घेतले मागीर आमचे नवीन नितीन PI जे आयल्यात हांच्यांनी एक खंय तरी कशें काय तुमी केल्यात म्हणजे एकंदर कसो तुमी प्रोसेस गेल्यात ना, तेचेर हो आसा आनी आमी सारको म्हणजे एक technical surveillance सगळे एक घेतला अरावंड आमच्या 60 लॅक पर्यंत तुमी हे केल्यात जाल्यार हेची एक हे आसा न्हू मोठी एचीव आसा पेडणे पुलिसान हय, व्हडली हय. ही कारवाय आमचो केली. एक बरो केस आमची आनी हितून आमकां कितें दिसतालें लोकांचे खूब अशे चोरी जाताले आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक आमचे एक 8 लोकांची टीम पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर आनी तशेंच मोपा आनी मांद्रे आशिल्ले. हे आतां चोरी जाताले आमकां बरें दिसनाशिल्लें लज दिसताली. सो आमी एक डेडिकेटेड टीम आमचे कॉन्स्टेबल्साची आनी हवालदार तांकां आमी कंटिन्युअस रावंड द क्लॉक तांकां आमी पेट्रोलिंग घालताले. केदेय व्हडले हांगा बंदोबस्त कितें आसत तांकां आमी स्पॅर करनाशिल्ले. ते सिविलान पेट्रोलिंग करताले सिवील मोटरसायकल घेवन आनी तशेंच आमी हांकां धरपाक एडिशनल थोडे कडेन आमी कॅमेरा सुद्दां लावन घेतले. सो तांकां आमकां तोंड पळोवपाक हे जशे चोरी करताले तेंचे थंय हुडी घालप टोटल तेंचे तोंड दिसनाशिल्ले. प्लस हे भुरगे इतके शात्र आशिल्ले की तेंच्यांनी एवरी 15 डेज तांची कलर आसा स्कुटरीचे चेंज करप मोटरसायकल चेंज करप नंबर प्लेट फेक लावप आनी हुडी घालप ती इतके एकटो फ्रंट आसा तो हेल्मेट घालप फूल
फूल हेल्मेट तोंडाचेर विथ चीन गार्ड तितून तो कांय दिसनाशिल्लो तोंड दिसप ना आनी फाटलो आसा तो उडी घालप तो फाटलो तोंड फक्त इतको दिसतालो बारीक अशें करून ताणें खूब आमकां हें केल्लें सो एक घरात चूज कशें करताले ते खंयचे आतां घर कोणाचें क्लोज आसा न्ही तेच टार्गेट करप तेंचो तर आनी एक आसा ते दोगूय भुरगे यूथ म्हणटात तुमी तांचें एज्युकेशन किंवा तांची परिस्थिती किंवा कित्या खातीर ते अशे ह्या फाटल्यान भुरगे आतां हे बरे आतां भुरगे म्हणटा एकटो जो आसा तो भुरगो तो टॅक्निकली आसा सावंड तो आय टी आय करता भुरगो तो आय.टी.आय. करून आनी तेजे बापायचे बी वर्कशॉप आसा कार्पेंटर तेजेरूच ताका एक्सेस आसा त्यो कटराचो आनी हो कटर इलेक्ट्रीक कटर हो लायट ताका पावर सोर्स जाय कट करपाक सो तितूनय आमकां हितून हो एक नवोच कसो ट्रेंड जाल्लो की इलेक्ट्रीक कटर लावन ते कट करप लॉक आनी ताका पावर सोर्स जाय सो अशें हो हे टायपीचो एमो आमकां एक फर्स्ट टायम करता आमकां एटलिस्ट रिसंट टायम आमकां येयला की कोणाक कटर इतको व्हरप एलोंग वीथ चोरी करपाक सो मातसो डिफिकल्ट आनी थोडे कडेन अशें तांच्यांनी डेरींग चोरी केला तर लास्ट चोरी केली तेंची पीएम तो घराचो ओनर आसा तो एकलोच रोड काम करता आनी ते एक स्पॅन ऑफ एका वरान ताणें काम केलें हें आनी ताका कांय खबर ना येस सर येस सर थँक्यू सर तुमी उलयतले घ्या आमचो फुडें कितें आसा पी.आय. आमचो नितीन म्हाका सांगतलो जेणे की ताका यश मेळा सारको आनी बरें काम केलें तेंचें हितून एकूच कन्फ्युजन आसलेलें की जे दोन एक्यूज आसलेले ते टायम एन अगेन सामके अशें हें करताले ते मेन रोड केन्नाच घेयनासले आनी मेन चडशे गांवांतले इंटरनल रोडांसून या थंय तांकां कोण पळयना आनी कवर करिना अशें जाग्यांसून एका पॉयंटार येवप त्यो गाडयांचे तेंच्यांनी रिप्लेस करप आपल्याक आनी थंयसून वचप त्या पॉयंटारसून मागीर चोरयेच्या पॉयंटार वचप ह्यो खूब आनी जी उडी ऑर हेल्मेट जितून तेंचे फिचर्स आहा पळय लिपताले अशे हे चड करप आतां जेन्ना ते आनी तांकां बींग अ टॅक्निकल ग्रावंड आसल्या कारणान तांकां फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्सा भितर ते लॉक आहा पळय ते ग्रायंडर कटरान लायले काय ना ते डिसमेंटल जाताले सो तांकां इतक्या फास्ट हें करताले ते विदीन 45 मिनिट्स ते भितरसून भायर येताले सगळें करून मागीर जे एकटो भायर जो आसतालो चोरी जावपाच्या टायमार एकटो भायर रावप तेंच्यांनी दुसऱ्याक कन्वे करप भायली परिस्थिती आहा पळय रस्त्यार रोडाक कोण येता अलर्ट करप हें करप सो तो भायर एकटो फोनूच घेवन आसतालो सो भितुरलोय आसतालो तो बिंदास काम करून भायर येवप आनी मागीर ते एका पॉयंटार येवन परत आहा तशें स्प्लीट जावप दुसरे दुसरे स्कुटरींनी आनी लेफ्ट जावप त्या स्पॉटार वचून हो खंय तरी पुलीस कामाक आमकां जायतो हर्डल पडटालो खंयचेच दिसनासले खंय दिश्टी पडनासले खंयच तेंचो आयडेंटिटी खंय तरी लोकां समोर येनासली जावं आमच्या समोर येनासली त्या खातीर खुबूच आमकां हर्डल जालें सो तुमी डायरेक्टली तांकां अटॅच केले की तुमी तेच्या खातीर तुमी बाकी खूब जाणांक तुमी हे करून पळयले म्हणजे इन्स्पेक्ट केले उदाहरणार्थ आमी उलयता आसतना अशी म्हायती मेळ्ळ्या की आमकां वेगवेगळे परप्रांतीय आसले तांकां सुद्दां इन्वेस्टिगेशनाक तुमी हाडले अशें टायमा प्रमाणे आमकां हें करचेंच पडटा सो खंयच्याय एका इन्क्वायरीक आमी कोणाकूय चवकशी केली हाजो आमकां कांय हें जायना आमकां फुडें आनी कितें तरी त्या भितर क्लू मेळटा सो ह्या बाबतीन पयलें जाल्यार आमकां टू द पॉयंट आमी वय कितकें आहा आमचें एप्लिकेशन ऑफ मायंड म्हणटा पळय ते सारकेंच आमकां खूब सिमिलर फिचर्साचे मनशांक आमकां इंट्रोगेट करचेच पडले हे बाबतींत आनी खंय तरी पण कितल्या जाणांक तुमी तशें अशें पयलें जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी एक 30 ते 35 जाणांक तरी आमी इंट्रोगेट केले ह्या हितून अशें जावंक नासलें की तो मॅसेज चोरा पर्यंत पावतालो सो जे आसलेले इनवॉल्ड आसले कल्प्रीट ते खूब अलर्ट तांकां तुमी सोशल मिडियाचेर एक खंयची चोरी जाताली तो इमिडिएट तांकां मॅसेज पावतालो सो ते तितक्या टायमान सामके अंडरग्रावंड जाताले सो सर्टन पॉयंटार अशें हो खूब एक नेगेटीव पॉयंट आसलेलो ह्या इन्वेस्टिगेशनाक आतां ह्या बाबतीन पयलें जाल्यार फाटले 3 दीस जाले एक्सटेन्सिवली सगळे रिकवरीज आमी थ्रू बँक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांसून केल्ली आहा जी खरेंच जे कंप्लेनंट्स आहा पळय थंय तांकां ह्यान फुडें थ्रू कोर्ट प्रोसिजर हे तांकां रिलीज जातले
आनी ह्या हितून कोर्टानूय मागीर कोर्ट आपलो कॉग्निजन्स घेतलो आनी ट्रायलाक वयतलो केसीस. साधारण कितले भांगर घेतले मेळ्ळा तुमकां आनी कॅश कितले मेळ्ळा? सादारण आमकां ते 53,53,68,460 इतक्या अंदाजाचे आमचे भांगर वेगळेचे भांगर मेळिल्ले आहा आमी रिकवर जाल्ले आहा. आनी त्या भायर आमी लॅपटॉप हे आनी तेवूय रिकवर केल्ले आहा जे तेंच्यांनी व्हेकल्स यूज केल्या, ग्रायंडर कटींग मशीन तेवूय हे केले अटॅच करा. आनी ते आमी अटॅच केला हे क्रायम. सो एविडन्शियल पॉयंटान कांय आमी लूप होल सोडचे ना. ह्यान फुडें बाकीचे उरल्या तेवूय आमी कवर करता. बाकीचे बेल इन्व्हेस्टिगेशन बील तशें कितें बेल हो पार्ट इवन ह्या केसी बाबतींत हे फर्स्ट केसीस जे आमचे इन्व्हेस्टिगेशन अजून चालू आहा. 7 दीस ते रिमांडार आहा. सो मागीर नेक्स्ट केसीचे कितें आहा इन्व्हेस्टिगेशन ते सबसिक्वेंटली चलतलें. तितून आनी लोकांक एकूच मेसेज परत हांव दिवंक सोदतां. येस सर. कित्याक आमी खुबदां सांगता लोकांक गोल्ड आसली तुमी घरान आपल्या हितून दवरूं नाका. कित्याक हितून सेफ ना. आनी समज चोरता लोक फक्त चोर गोल्ड आनी कॅश हे दोनूच वस्तू. सो जाता तितले तुमी बँकेन समज तुमी लॉकरान दवरले तितून चड सेफ उरता. मातसो इनकन्विनियंस जाता लोकांक. बट हो एक मातसो ट्रेंड तुमी लक्षान लोकांक एक मेसेज पावोवपाचो अशें आमची एक तांकां एक अपील आसा.